दिवचल बोर्डे हांगा वर्स पद्धती प्रमाण रवळनाथाच्या देवळात तरंगा महोत्सव जालो। हांगा रवळनाथ आणि भूतनाथ अशी दोन तरंगा आसता। तरंगांची मिरवणूक आणि सगळ्यो विधी वर्स पद्धती प्रमाण जाल्यो। आरडीएक्सको खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर। जे कितें धार्मीक विधी आसा ते करून आमी सांजचे तरंग काठी घेवन सवाट्या वचून मूळ देवस्थान आमचे 12 वर्साचे आमी मोठ जावं आमचे मार ढोल वाजयत वाजयत रस्त्यासून मिरवणूक कशी घेयत आमी रवनाथाच्या देवळा मेरेन वयता। त्या देवळान गेल्या उपरांत जी परत आमची पद्दत आहा जाणट्यांची त्या पद्दती प्रमाणे जे रवनाथ आणि भूतनाथ अशी दोन आमची तरंगां आसात। ही तरंग काठी आमी नवी कापडां घालून पारंपारीक प्रमाणे आमी ती न्हेसयतात। ती न्हेसून जाल्या उपरांत आमचो वर्सलदार रवनाथ पिळगेचो वर्सलदार तो तेची पुजा करता, नारळ फोडटा आनी सगळ्यांक प्रसाद वाडटा। तो प्रसाद जाल्या उपरांत आमी ती तरंग काठी भायर मंडपान घेवन येता। तेच्या उपरांत मडवळ पिळगी जे आमचे भूतनाथाचे तरंग घेता तो मोठ जे आमी खेत्र करता दसऱ्याक त्या पद्दती प्रमाणे तो आयज कोंब्याचे खेत्र करून ते शितान तेचे रक्त बली करून ते आपले भायर दवरता। तशें आमचे वर्सलदार सगळ्यांक शेंस वाडटात, म्हणजे पयलीं मोडांक दिवन मागीर आमचे वरस्करी आहात तांकां आनी मानी भोवमानी जे कोण आसात तांकां सगळ्यांक शेंस दिवन आमी गाराण्यांक सुरवात करता। जे गाराणे आमचे पारंपारीक आसात, आतां जाणटे सगळे पावन जाल्यात, जी आमची पिळगी आसा ती पिळगी आमी हे सगळे जे कितें विधी आसात जे आमचे कार्यक्रम आसात ते आमी सच्च्या प्रमाणे करून व्हरतात। गाराणे घातल्या उपरांत रवळनाथाचो भार आमच्या मोडाचेर येता आनी तो आपले तरंग काठी घेवन थंय एक 5 भोंवतळे देवळाक मारून आमी त्या देवळांतसून तरंग भायर घेवन येता। अशें तरंग भायर घेवन येयल्या उपरांत जे मेन रोड भंगसाळी कडसून आमी हायर सेकंडरीच्या वाटेन वयर येता। तीच वाट आमची पारंपारीक आहा, कोराडचें मळ म्हणटा थंयसून, आनी सगळे लोक आपल्या फुड्यान देवाची तरंगांची पुजा करतात। पुजा करीत करीत आमी वडाच्या समोर भायले पेडीकसून आमी सारके आमच्या शिमेर येतात शांतादुर्गा इस्कॉला कडेन। शांतादुर्गा इस्कॉला कडेन येयल्या उपरांत परत आमी सगळ्या महाजनांक मोडांक सेंस दिवन परत गाराणे घालून मोड आमचो उबो जावन रवनाथाचें तरंग घेवन परत सगळ्यांक कौल दिवन तशेंच आमी आमचे कुंकेश्वरा कडेन देवळी आहा आमची, थंय आमचे सोने लुट्टात, थंय तरंगां घेवन येता। आनी तरंगां घेवन येयल्या उपरांत ब्राह्मण जी आपली पुजा आसा ती तरंगाची मंगलाष्टकां म्हणून तेची पुजा करता आनी सोने लुटपाक सुरवात करता। पयलीं सोने आमचे रवनाथ जो मोड आहा तरंग घेवन तो सोने लुट्टा, तेच्या उपरांत दुसरो मोड आमचो भूतनाथाचे तरंग घेवन तो सोने लुट्टा आनी सगळे भावीक भक्तगण सोने भरपूरशे लुट्टात आनी तेच्या उपरांत आमची तरंगां त्याच मार्गान परतून भायले बेडसून वडा कडसून अशी आमच्या पारंपारीक जाग्यार चवाट्यार येतात। अशा तरेन आमी तरंगां हांगासर हाडून बांदतात। आमचो दसऱ्याचो उत्सव आहा तो सांगता करता।